पोस्टात नव्या स्टाफाची भरती जावंक नाशिल्ल्यान आशिल्ल्यांचेर कामाचो ताण पडला। वॅकन्सी भरच्यो, कामाचो आठवडो 5 दिसांचो करचो असल्यो मागण्यो घेवन बुधवारा ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियनान संप केलो। गोयच्या पोस्ट ऑफिसाच्या स्टाफान म्हापशा पोस्ट ऑफिसा भायर धरणे धरले। लोकांक बरी सर्व्हिस दितले जाल्यार स्टाफ सारको जाय तितलो आसूंक जाय। एकल्याक 4-4 जाणांचो वर्कलोड पडटा म्हूण पोस्टाचे एम्प्लॉई बेजार। स्ट्रायकाचो मेन हेतू म्हणजे आयज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा, हे मेन कारण आसा। स्टाफ शॉर्ट असल्या कारणान आमकां कामगारांक खूब त्रास सहन करचे पडटा। ज्या टायमार एखादो जर सीक पडलो, तो सीक मनीस आसा जर जाल्यार ते परिस्थितीनूच ताका आयज कामाक हांगासर येवचो पडटा। अशा तरेचे आयज हॅरेसमेंट चल्लेले आसा शॉर्ट स्टाफ असल्या कारणान। हेका खंय तरी स्टॉप जावंक जाय। बेग्यांतल्या बेग्यान न्यू रिक्रूट नये जे एम्प्लॉईज पोस्टान भरती करपाक जाय, जेणे करून आमी पब्लिकाक बऱ्यांतली बरी सर्वीस दिवपाचो। आमचो केन्नाच हेतू नासता की पब्लिकाक त्रास दिवपाचो, पूण नाइलाजान आयज आमकां स्ट्रायकार वयचें पडटा। जेन्ना आमचे जे लिडर आसा ते लिडरांचे जे डिमांड आसले ते मिटींग जेन्ना हाय सरकारा कडेन जाता आनी थंय जेन्ना फेल जाता तेन्ना आमकां सरकाराक एक मॅसेज दिवपाक जाय की आमी जे कितें तुमचे चल्लेले आसा तेका एम्प्लॉई सहमत ना। गोयचे पोस्ट ऑफिसाचे एम्प्लॉई पोस्टल एम्प्लॉई युनियना बरोबर आसात। प्रिव्हिडंट 2004-2005 पासून अजून तसेच पेंडिंग आसा। कळ्ळें ते खातीर आमकां हांगा खूब स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी हांगा कोणाक लीव मेळना, काय मेळना। पीपल आर सफरिंग हियर इन अवर डिपार्टमेंट। आनी आतां खंयचे नवे नवे स्किम्स काडटा, स्टाफ जो जाय आमकां तो स्टाफूच ना हांगा डिपार्टमेंटान। त्या खातीर जो आमी हो स्ट्रायक ऑर्गनायज केला। आनी दुसरें म्हणटा ते आमी 5 days वीक डिमांड केला। त्या खातीर आमचो जे आमचे ऑल इंडिया लेवलाचेर जे कमिटी आसा तांकां आमी आमचो सपोर्ट जाहीर केला। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। आता पळय गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। संजय सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन आणि कला अकादमीन आर्ट आणि क्राफ्ट एक्झिबिशन दवरला। खाशेल्या भुरग्यांनी तयार केलेल्यो वस्तू हांगा विकपाक दवरल्यात। मंगळार बुधवार 2 दीस एक्झिबिशन आसतले। ह्यो माळो बी आसात त्यो गुंथपाचें काम सगळ्या भुरग्यांनी केला। फायनल टिचींग म्हणजे फायनल जो अशें टाय करपाचें जे जेंचे कडेन जायना तांकां कशें जमता पळय न्ही तशें भुरग्यांनी केला। म्हणजे करतात ते हे अशें म्हणजे टाय करपाचें जर ते करतात, पूण तांकां मातशें हेल्प जाय पडटा हे करपाक। बाकीचे हे जे आसा तेजे डेकोरेशन कलर हे करपाचे किंवा ते पॅकिंग करपाचें अशें म्हण किंवा हे शेल्साचे हे बी पूर्ण जे आसा ते भुरग्यांनी केल्ले आसा। आतां 1 म्हयनो जालो हे आमी सुरू केला। म्हणजे सुरवाती पासून आमी हळू कितें तरी करत आसा। हे आतां सगळे आमचे गणेश चतुर्थीचे जे कितें आसा ते लोकांचो रिस्पॉन्स आसा तुमकां? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा। म्हणजे आमचे स्कुलानूच जे आसात पेरंट्स म्हणजे पिटीएची मिटींग जाल्यार त्या वेळार तेंचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा। आनी आमच्या भुरग्याक म्हणटकीर ते चड आनी तेणी केल्ले वस्तू म्हणटकीर चड बरे हेतून हे करतात। गोवा विद्या प्रतिष्ठानाच्या श्री गणेश विद्या मंदिराच्या भुरग्यां खातीर संगीत संमेलन घेतिल्ले। अंतर्नाद पंडित दिनकर पणशीकर आणि संगीत रत्न प्रसाद सावरकरान भुरग्यांक मार्गदर्शन केले। वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्म रूपा देवा तुझी गणेश सकल। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।